नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकार आज येवकार. खबर विस्तारा. आता गोवा मुंबई 7:30 वरां आज सावन गोंय मुंबई वंदे भारत सुरू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाळा सावन ट्रेनीक व्हर्च्युअल फ्लॅग ऑफ करतात. एकूण 5 ट्रेनीचो फ्लॅग ऑफ. 2 MP, 1 कर्नाटक, 1 बिहार आणि 5वी गोंयां. गोंय, बिहार आणि झारखंडात पहिलेच खेप वंदे भारताची कनेक्टिव्हिटी. So now the same flagging off has been planned on 27th of June 2023. That's on Tuesday, coming Tuesday. Honorable Prime Minister will be flagging off from Bhopal. At a time, 5 Vande Bharat Express will be flagged off. Madgaon CSMT Vande Bharat is one of them. So at Madgaon we are expecting Honorable Chief Minister to be present for this function. गोंयचो ताजमहाल कला अकादमीच्या प्रकरणात चौकशी करूंक 5 म्हयन्या आदी नेमिल्ल्या 3 वांगड्यांच्या समितीन अजून चौकशी सुरूच केल्ली ना. अकादमीचे 49 कोटीचें काम नॉमिनेशनार टॅक्टॉन बिल्डराक दितलां स्कॅम जाला म्हूण 2 कागाळी विजिलन्सा मुखार आसात. मुळावे चौकशे उपरांत प्रशासकीय आनी तंत्रीक नजरेन खोलायेन चौकशी करूंक तज्ञ समिती नेमिल्ली. पळयात रिपोर्ट. कला अकादमीचे 49 कोटीचे रिनोव्हेशनाचे कामात घोटाळो म्हूण विधानसभेत विशय तापिल्लो. ताचेर 2 कागाळी विजिलन्स खात्याकडेन पाविल्ल्यो आनी मुळावी चौकशी जाल्ली. मुळावे चौकशेत तथ्य दिशिल्ल्यान प्रशासकीय आनी तंत्रिकी नदरेन खोलायेन चौकशी करपाक 3 तज्ञांची समिती नेमिल्ली. सरकाराच्या मान्यतायेन 3 तज्ञांची समिती विजिलन्सान नेमिल्ली. समितीत आर्किटेक्चर कॉलेजीचो प्राचार्य डॉक्टर आशिष रेगे, दुसरो GECचो प्राध्यापक डॉक्टर KG गुप्ता, तिसरो GIDCचो GM संदीप प्रभू चोडणकर आशिल्लो. 11 जानेर 2023 दक्षता खात्यान समिती नेमली. 2 म्हयन्यांनी अर्ज काडून डॉक्टर रेगेक अध्यक्ष केलो. खंयच्या ऑफिसात बसून चौकशी करपाची ताचेर कांयच स्पश्ट केलें ना. समितीक सुवात ना, अजून एकूय डॉक्युमेंट समितीच्या ताब्यात ना. 5 महिने जाले समितीची चौकशीची एकूय बसका ना. 3 वांगड्यांकडेन सध्या महत्वाची पदां आसा आनी त्या पदांचो भारूय तितलोच चड. मात समिती कला अकादमीच्या प्रकरणात कित्याक चौकशी सुरू करपाक शकली ना ताचेर सुत्रां सांगतात ते अशें. समिती नेमली तेन्ना 3 वांगड्यांची नांवां घालून अर्ज काडिल्ली. अध्यक्ष कोण हें सांगूंक सरकारान 2 महिन्यांनी वेगळी अर्ज काढली. डॉक्टर आशिष रेगेक समितीचो अध्यक्ष केलो 2 महिन्यांनी. समितीन चौकशीच्या व्याप्तीविशीं सरकाराकडेन स्पश्टीकरण मागला. तांच्या प्रोफेशनाक लागना असल्यो गजाली तपासपाच्यो असल्यार त्याच फिल्डांतल्या जाणकारांक घेवपाची सुचोवणी. GECतल्या प्रोफेसरान खंय फोंड्यासावन पणजे येवंक प्रवास भत्तो मागला. प्रवास भत्त्याचेर सरकारान निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान ते पणजे येवंक सोदिना. खंय बसून चौकशी करपाची ताचेरूय सरकारान कांयच स्पश्ट केल्लें ना. रिस्क नाका म्हूण समितीन केशीचे डॉक्युमेंटूय ताब्यात घेतिल्ले ना. जानेरात समितीची ऑर्डर काडटना 60 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण आदेशात म्हणिल्ले. मात 5 महिने जाले तरी चौकशीच सुरू जायना. समितीच्या वांगड्यांचे खरेच असे प्रश्न आसात काय सरकाराकूच ती चौकशी बेगीन फुडें गेल्ली नाका ते कळपाक मार्ग ना. मात सगळ्या बोवाळात कला अकादमीची चौकशी 5 महिने हुमकळ्ळ्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. राती वास्को एक्सिडेंटात सड्यावेलो पोलीस कॉन्स्टेबल सोंपलो. गेलो तो नितेश कळंगुटकार. 2 मोटारसायकलींचो सड्यार जेटी लागसार एक्सिडेंट. दोगांय रायडरांक बरोच मार लागलो. GMCत ट्रिटमेंट घेतना नितेश सोंपलो. तेवटेन काणकोणा 4 रस्त्यार 2 स्कुटरीच्या एक्सिडेंटात 2 जाणांक मार लागला. आमी लोवर जेटी हे जाग्याचेर आसा आनी आमकां दिश्टी पडटा तो भाग जेटी वाठारांतलो. काल एक ट्रॅजीक इन्सिडंट हांगा जाल्लो आसा आनी एक पुलीस कॉन्स्टेबल 43 वर्सांचो नितेश कलंगुटकर म्हणटा तो मनीस काल एक एक्सिडेंटान सोंपलो आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ते हिशोबान काल रातचे 8:30 9:15 सुमार ही घटना घडली आनी 2 बायकीन भितर एक्सिडेंट जालो. हो जो डिसीज नितेश कलंगुटकर जो आसा वास्कोच्यान सड्यार वतालो आनी फुडल्यान एक रोहीत बिंद म्हणून एक तो मोटरसायकल घेवन सड्या वयल्यान वास्को येतालो. खंय तरी एक गाडयेक ओवरटेक करून तो रॉंग सायडीन पावलो आनी ताणें डायरेक्ट ही गाडी जी आपली मोटरसायकल आसा नितेश परिवाराची मोटरसायकलीक धडक दिली. 2 जाण जखमी जाले आनी हांगा रस्त्यार पडले. जेन्ना ताका रस्त्यार पडलो इमिजिएटली लोकांनी एम्ब्युलन्सीक आपोवन तांकां GMCत व्हेलो. रातचे 9:30 सुमार एक्सिडंट जालो
आनी ताका एक्सिडेंट जातकच इमिजिएट दोगांयक इंजर्ड जे मनीस आसा तांकां GMC व्हेलो. खंय तरी लेट उपचार चालू आसतना हो नितेश कलंगूटकर जो आसा कालाक तो मरण पावलो. हो नितेश कलंगूटकर जो आसा अशें आयकूंक येता की तो गांवान खंय पेडण्या वाठारांत आसलो पूण सड्या हांगा जायतीं वर्सां रावताली ताजी फॅमिली. 43 वर्साचो नितेश कलंगूटकर जो आसा हाजे पयलीं वास्को पुलीस स्टेशनाचेर ताणें ड्युटी केल्ली आसा, ट्रॅफिक सेलांनी ड्युटी केल्ली आसा आनी थोड्या वर्सां खातीर तो मिनिस्टराचो PSOय आशिल्लो आनी सद्याक तो सेक्युरिटी पणजे सेक्युरिटी युनिटाक अटॅच आशिल्लो. हाका जायते लोक ह्या वाठारांत मोगान लोक सरपंच म्हणून उलो घालताले आनी आयज हो नितेश कलंगूटकर हाजें मरण जेन्ना न्यूज सगळ्या वाठारांत पावली आयज खंय तरी अख्ख्या सगळ्या भागाचेर एक शोक वातावरण जाल्लें आसा. वास्कोच्यान पुराय मिडिया खातीर विक्रम नायक. 4 रस्ता काणकोण हांगा एक 2 टू व्हिलरां भितर एक्सिडेंट जालो. काणकोणची म्युनिसिपालिटी आसा त्या म्युनिसिपालिटीच्या फुड्यान एक्सिडेंट जालो. थळाव्यांची आमकां जी प्राथमीक म्हायती मेळ्ळ्या त्या म्हायतीनुसार दोनूय गाडयो आमने सामने टक्कर जाली आनी दोगूय जाण सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसा. काणकोण हॉस्पिटलांत तांकां जेन्ना धाडलें तेन्ना तांकां इमिजिएटली काणकोणच्यान मडगांव रिफर केलें. हे दोनूय गाडी आसा दोनूय रेजिस्ट्रेशना वयल्यान दिसता दोनूय गाडी काणकोणच्यो आनी जे कोण हेंची म्हायती काडप चालू आसा. DHE सकयल अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्रामाच्या दुसऱ्या पावड्यावेली ॲडमिशनां सुरू. पयल्या रावंडांत 12,000 वयर ऑनलायन अर्ज आयिल्ले. तातूंत सरकार आनी अनुदानीत धरून 7,600 भुरगीं ॲडमीट. सेल्फ फायनान्सांत 1,400 ॲडमिशनां कन्फर्म. NEPच्यो गायडलायनी पाळून भुरग्यांनी अर्ज करचे म्हूण खात्याची सुचोवणी. तांचो सेकंड राउंड ऑफ ॲडमिशन आजच्यान सुरू जाल्लो आसा. फर्स्ट राउंड ऑफ ॲडमिशन जे UG प्रोग्रामाचो 29च्यान सुरू जाल्लो. तातूंत ऑलमोस्ट अरावंड आमकां अरावंड मोर दॅन 12,000 ॲप्लिकेशन्स आयिल्ले ऑनलायन ॲप्लिकेशन्स. तातूंत आतां पर्यंत जे एडेड प्रोग्राम्स आसा आनी गव्हर्मेंट प्रोग्राम जे गव्हर्मेंट कॉलेजीन आसा तातूंत ऑल टुगेदर 7,600 भुरगे ॲडमीट जाल्ले आसा. आनी जे सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम्स आसा जे ह्या वर्साच्यान सेल्फ फायनान्स प्रोग्राम आशिल्ले तेय बीन आमी अंडर DHE ॲडमिशन प्रोसेस घेतलेलो. ताच्या अंडर ऑलमोस्ट 1,400+ स्टुडंट्स ॲडमीट जाल्ले आसा. आतां सेकंड राउंड जो ॲडमिशन आजच्यान सुरू जाला तातूंत सपोज जर खंयच्याय भुरग्याक फर्स्ट राउंडाक जे ॲप्लिकेशन केल्लें ताका जर ॲडमिशन मेळ्ळें ना जाल्यार ताणें तोच फॉर्म जो आपलो परत रिरजिस्ट्रेशन करप ना. त्याच फॉर्माचेर तेणी एडीट फॉर्म करून दुसरे जे कॉलेजीस अवेलेबल जे प्रोग्राम्स आसा आनी अवेलेबल कॉलेजीस आसा तांचे प्रिफरन्स चॉयसीस ॲड करपाचे. जर भुरग्याक तेणी फर्स्ट राउंडाक एप्लायूच करूंक नाशिल्ले ऑनलायन जाल्यार तांणी तो परत न्यू रजिस्ट्रेशन करपाचो आनी तातूंत तेणी खंयचे 3 कॉलेजीस किंवा खंयचो जो प्रोग्राम्स अवेलेबल आसा ते प्रोग्राम्स तेणी ॲड करचे. संजीवनी खातीर 40 KLPD प्रकल्पाक 2 इत्सा प्रस्ताव आसात. PPP तत्वाचेर इथानॉल प्रकल्प आशिल्ल्यान ताचेर निर्णय PPP खातें घेतलें. उसकारांच्या फॅसिलिटेशन समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकारान स्टेटस सांगलो. मजगती फॅसिलिटेशन कमिटीच्या एका वांगड्यान उसाच्या कॉन्त्रात घेवन कोट्यांचें स्कॅम केलां म्हूण तृणमूल काँग्रेसीचो आरोप. 14 जानेवारी 2021 ह्या दिसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची एक स्कीम आयली इथेनॉला खातीर आनी तातूंत आमकां 31 मार्च 2021 ह्या दिसा गोंयच्या शुगर फॅक्टरी खातीर एप्रुवल मेळ्ळें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें. आनी त्या एप्रुवला प्रमाण ही जी शुगर फॅक्टरी आसा त्याची एकूण सगळो क्रायटेरिया पळोवन त्यांनी अशें ठरयलें की शुगर फॅक्टरी 54 कोटी 76 लाख पर्यंत लोन जे आसा एक शुगर फॅक्टरी घेवंक शकता. आनी ते जर करीत जाल्यार 40 KLPDचो ते टेक्निकल टर्म आसा 40 KLPDचो एक इथेनॉल प्लांट हांगासर सेटअप करप वायबल आसा ह्या शुगर फॅक्टरी. आणि म्हणून त्या हातूंतल्यान खरें म्हणजे मागीर वेगवेगळे जे एजन्सीज आसात ते एजन्सीज कॉन्टॅक्ट जावपाक लागले. तातूंतल्यान तेंचे कडेन उलोवप सुरू जालें. सरकारान ही स्कीम जी आसा इथेनॉलाच्या संदर्भातले जे हें आसा ते काम PPP मोडाचेर करप अशें ठरयलें आनी ते PPP डिपार्टमेंटा कडेन दिलें. आनी PPP डिपार्टमेंटान हेच्या संबंधांतले टेंडर फ्लोट केलो. त्यांनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागयली आनी तातूंत कांय एजन्सीज ज्यो आसात त्यो एजन्सीज फुडें सरल्यो. त्यांनी इंटरेस्ट दाखयलो आनी तातूंतल्यो 2 एजन्सीज ज्यो आसात त्यो आतां म्हाज्या म्हायती प्रमाण त्यो आतां सरकारान शॉर्टलिस्ट केल्ल्यो आसात. आतां फुडली जी कार्यवाही आसा तेच्या संबंधान ते करतले कशा पद्दतीन फुडें वतले PPP डिपार्टमेंट बऱ्या पद्दतीन सांगपाक शकतले. तृणमूल काँग्रेस म्हणटा फॅसिलिटेशन कमिटीच्याच एकल्या वांगड्यान ऊस विकपाचे कॉन्त्रात घेवन कोट्यांचे स्कॅम केला. सावयकार खंय सगळे जाणा चौकशी करची.
तांच्याच फॅसिलेशन कमिटींतलो एक मनीस आयेतीन मास्कारेनाचो 13वे नंबराचेर आसा. ताणें एज अ कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून जालो 3925 पर टन तांकां महाराष्ट्राक मेळटालो. पूण ह्या मनशान शेतकऱ्यांक फक्त 300 रुपये दिले तांचे भावाचेर. सो आमचो इतलोच हे की 3 वर्सां भितर हो जो कितें क्रोड्साचो जो घोटाळो जाल्लो आसा, कारण आज आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे आज तांकां अनुदान म्हणून दिवप चालू आसा. सो हाचेर चवकशी सरकार कित्याक करना. तशेंच प्रत्येक फावटी आमी आयकता की हो आयेतीन मास्कारेन सांगता की नरेन सावयकरान आपलें हें कर सांगलें, नरेन सावयकराक आपणें तें सांगलां. सो जाल्यार नरेन सावयकराक हें सगळें खबर आसा, तर नरेन सावयकर आज हाजे ब्र सुद्दां कित्याक काडना. तशेंच 3 वर्सां भितर इथेनॉल फॅक्टरी जाता म्हणून सांगिल्ली, जाल्यार हे इथेनॉल फॅक्टरी 3 वर्सां भितर कित्याक जावना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी शिरीष कुंकळेकार. आदले काँग्रेस आमदार मायकल आनी दिगंबर कामती आड काँग्रेसीच्या अपात्रताय अर्जाचेर सुनावणी जाली. पक्षविरोधी कारवाय केल्यो म्हूण अध्यक्ष अमित पाटकरान दोगांचेरय याचिका घाल्या. लोबो आनी कामतीच्या वकिलान सभापती मुखार जाप फायल केली. दोगूय आतां जाप फायल करतात म्हूण काँग्रेसीच्या आदोगादाचो विरोध. सुनावणी 17 ऑगस्टाक दवरल्या. काँग्रेस प्रेसिडेंट अमित पाटकरान 2 आमदारां विरुद्ध स्पिकरा फुडल्यान पेटिशन घातलें. तेजें आज हियरींग आसलें. दोनी आमदारांनी रिप्लाय रिक्वेस्ट केला स्पिकराक की आमचो रिप्लाय एक्सेप्ट करपाचो म्हणून. मात अमित पाटकराच्या एडवोकेटान तेंच्यांनी अपोज केलो. तेंचें म्हणणें आसा की जेन्ना तांकां रिप्लाय फायल करपाची आसली तेन्ना तेंच्यांनी करूंक ना. हेज्या खातीर तेंच्यांनी आतां ह्या रिप्लायक अपोज केला. नेक्स्ट हियरींग ही 17 ऑगस्टाक स्पिकरा फुडल्यान आसतली. आयज अमित पाटकरान जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल केलां तेचें हियरींग आशिल्लें. दोनूय MLAंनी आयज एप्लिकेशन फायल केलां की तांकां रिप्लाय फायल करपाचें परमिशन दिवचें म्हणून. वी हॅव ऑब्जेक्टेड टू दॅट आनी आमी सांगलां की आमकां रिप्लाय फायल करपा जाय. ऑब्जेक्टिंग टू their reply been taken on record because their time to file the reply has already expired, so they cannot file their reply. So ती आतां ऑगस्टान दवरला ताणें म्हटलें आर्ग्युमेंट्स. सगळे आर्ग्युमेंट आतां रिप्लाय तुमी अपोज केला न्ही तेजेर? हय, आमी अपोज केला तेंच्यांनी तेंचे रिप्लाय रेकॉर्डार घेवपाक. तेंच्यांनी एप्लिकेशन फायल केला की आमी रिप्लाय स्पिकरान तेंचे रिप्लाय घेवचो म्हणून रेकॉर्डान. आमी ऑब्जेक्ट केला. ओके. सो नेक्स्ट हियरींग ऑगस्टान 17 तारखेक 5. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पावसांतले स्मार्ट सिटीचे मॅस पळोवन पावसांत कितें जायत काय म्हणून हुस्को आशिल्लोच. आतां दाट पावसाच्या 2 दिसांतच पणजेकारां फुडें फुडाराचें शिनाल. गीता बेकरी आयल्यान रस्तो खचलो. घाईन केल्लो रस्तो 2 दिसांचो पावस धडधड काडूंक शकलो ना. फुडें आनीक रस्तो खचून गाडी स्कूटर भितर वचत म्हूण भंय. प्रुडंट ग्रावंड झिरो. पणजेन काम करपी आनी पणजेच्या लोकांक एकूच प्रश्न आसलो की पावस जेन्ना पडटलो तेन्ना स्मार्ट सिटीचें हें काम केलां तेजो परिणाम कितें जातलो म्हणून. आज आमी आसा देपेचे घर ते पणजे सांतिनेज ट्राफीक सेला तेज्या कडेन तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान की जेन्ना हांगा हेज्या सकयल ते सेफ्टिकाचे जे टँक घातले ते तेंच्यांनी काम केल्ले आनी तेजेर बेगीन G20च्या नांवान जी कामां बंद करून तेंच्यांनी फास्ट काम करपाक लागले. तेन्ना कांय रोलिंग करिनासतना तेजेर माती काय घालिनासतना जे खणलेले आसा ताका माती कशी करून पुरयल्ली भितर. पण आतां पळोवंक शकता गेले दोनूच दीस जाले पावस पडोन. तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान की रोडाक कसो होणको गेल्लो. आनी हांव लोकांच्या कडेन अपील करता की तुमी गाडी चलयतना मुद्दम रस्त्याक सकयल पळया आनी गाडी चलया. ये तो 1 महीना भी नहीं हुआ इसको बन के, और जिस तरह से उन्होंने बनाया था कोई रोलिंग ठीक से नहीं किया था, ना पानी डाला था, वो सेटलमेंट किया नहीं था, 10 दिन के अंदर करके आगे बढ़ गया था. तभी मुझे मालूम था कि ये अंदर ये दब जाएगा. अभी देखो 2 बारिश हुआ है, ये पूरा दब गया, पूरा लेन यहाँ तक. अभी तो दोबारा करना सर. रात में अगर कोई जा रहा है बाइक से, अगर बाइक अंदर घुसेगा तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? आपको क्या लगता है? डिपार्टमेंट होगा और क्या होगा. तो डिपार्टमेंट का अच्छा से काम नहीं किया, बोल रहे हैं. नहीं किया. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. निमाणे 5 म्हयन्यांनी रेसलरांनी आंदोलन फाटीं घेतलें. आतां कितें तें खंय कोर्टांत. रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचो मुखेली ब्रिजभूषण सिंगाचेर लैंगीक छळाचो आरोप करून रेसलर ताका भितर वडोवंक आंदोलनार आशिल्ले. सरकारान 15 जून मेरेन चार्जशीट घालपाचें उतर तांकां दिल्लें. तें चार्जशीट घालें. रेसलिंग फेडरेशनाची वेंचणूकय 11 जुलयाक जाहीर केल्या.
फार्मा कंपन्यांचें उत्पादन, पॅकेजींग, वितरण ह्या आदारीक एस्मा लागू केला तो ट्रेड युनियनाक कोंत्र गेला. आयटकान सरकाराच्या निर्णयाचो निशेध केलो. कितलीं वर्सांच जालीं कामगाराचो पगार वाडोवना, मिनिमम वेजीसाची जाग ना म्हूण आयटकाचो सरकाराच्या नांवान बोवाळ. फार्मा कंपन्यांक लायिल्लो एस्मा खंय फाटीं घेवचो. एसेन्शियल सर्विसेस मेंटेनन्स ऍक्ट फार्मास्युटिकल कंपनीन जो लायला ताचेर ठोस आमी विरोध करता, कंडेमनार करता. वी कंडेम इट अँड वी ऑल्सो ओपोज इट. आणि एक दोन प्रश्नाचेर ते म्हणल्यार मिनिमम वेजेस कमीत कमी पगार 2016 फायज केल्लो. तो कमीत कमी पगार अजूनही 400 रुपया कुशल कामगारांक आहा. आयज तूं म्हापशेच्या तेंट्यार गेलो, पोंडा तेंट्यार गेलो, मडगांव तेंट्यार गेलो, वास्को तेंट्यार गेलो, पणजे तेंट्यार येयलो जाल्यार एक कामगार अकुशल लेबरर 900 रुपया मागता. आणि 900 रुपया दिना, जावं ती बायल कामगार जावं तो दादलो जाल्यार ते कामाक येना. अशा परिस्थितीचेर गोंयचो सरकार, मोस्ट बॅकवर्ड सरकार, मोस्ट कामगार विरोधी सरकार, लोकविरोधी सरकार आणि विजन हा म्हणटा विदाउट एनी विजन. मिस्टर प्रमोद सावंत इज द चीफ मिनिस्टर विदाउट एनी विजन. एक लाचार चीफ मिनिस्टर, कामगार विरोधी चीफ मिनिस्टर. म्हाका कॅबिनेटांतल्या मनशांनी सांगला की जेन्ना 2 वर्सां फाटीं मिनिमम वेजेस रिवायज करपाक जेन्ना फायल मूव जाली तेन्ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगलें की डोंट ब्रिंग दॅट फायल, वी शुड नॉट इन्क्रीज द मिनिमम वेजेस. लेबर कमिशनर हॅज बिकम डिफंक्ट. गोंयांत कांयच करिना, एकूय डिस्प्यूट सेटल जावना. वी आर फायटिंग फ्रॉम जानेवारी 2023. नाव वी आर इन जून. We are facing the exploitation. We are facing this operation. But government is not doing anything. On the contrary, this government has strengthened the hands of these employer companies, pharma companies, who are indulging into illegal activities. And we condemn it. आम्ही मागता या सरकाराकडे की हे ताबडतोब नोटिफिकेशन फाटी घेवचे. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.